आनी हांगा उदक जावं लायट जावं बाकीच्यो एन्सिलरी सप्लायज जावं ज्यो इंडस्ट्रीक जाय पडटल्यो तितल्योच बेगीन जाय पडटा, रस्तो बेगीन जाय पडटा. आतां लायट आनी उदकाची कामां चालू केली, रस्त्याचे आमी कंप्लीट भितरले केले. एक इम्पॉर्टंट जाता की खंयची व्हडली कंपनी आयली आमकां जिताचें म्हणणें आसा की लोकांक गांवकारांक त्रास जावंक जायना, व्हडल्या ट्रेलरान तुमी भायल्या भायर करा. ताजे खातीर आमी भायल्यांच्यान रस्तो हायवे वयल्यान घेवपाक घेतलो. तो एक्विशन प्रोसेस मातसो कित्याक काही कारणा खातीर डिले जाल्लो. पयशे आमी ऑलरेडी EDCन डेपॉझिट करून दवरिल्ले आसा आनी एकादी ते एक्विजिशन प्रोसेस कंप्लीट जालो जो विच आय एक्सपेक्ट बिफोर मार्च कंप्लीट जातलो. मिनिमम वर्स ते 1.5 वर्स लागतले फॉर दीस पर्टिक्युलर थिंग टू हॅपन. म्हाका दिसता येता त्या म्हयन्या भितर खूब जाण आपले फावंडेशन स्टोनी घालून आपली कामां चालू करतले. पंचायतीक हांगा तुवें इंडस्ट्रियल एस्टेटीन जो आमी बील पास केला तातूंतल्यान जरी सिंगल विंडोत आमी इंडस्ट्रीक दिता, पंचायतीक एनावळ जी आमी कलेक्ट करतले ती पंचायतीक वतली. पंचायतीक इन्फॉर्मेशनूय मेळटलें खंयची कंपनी येता, कितें येता, कित्या खातीर येता. आनी आमची जी हांगा स्पेशल पर्पज व्हेकल हांगा लोक जे आसतले ते लोकूय तांचो कंटिन्युअस त्रास पंचायती कडेन आसतलो. ड्रोनाच्यो कंपनी येता, हांगा येता ती एंटी ड्रोन. सो एंटी ड्रोन इज समथींग वीच वील हेल्प काउंटर द ड्रोन्स. सो ती टेक्नॉलॉजी एखादी इंडियन पयली हांगा येतली. सो हांगा येतकर ती कंपनी सुरू जातली, ती एक एंकर कशी हांगा गोंयांय मेळटली आनी देशभर लक्ष वतलें. स्थानिकाकूय उपयोगाक येतले हे तेंच्यांनी आमकां ऑलरेडी एश्युअर केला. म्हणजे हांगासर जेन्ना इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर ह्यो रेडी जाता तेन्ना आमकां स्थानिकांक आमच्या गांवांतल्या लोकांकूय तेंच्यांनी फॅसिलिटीज हांगा प्रोवायड केल्ले आहात. तशेंच 5 MLD प्लांट जो आमी तुवें आनी बिर्नोडा हे 2 गांव कनेक्टींग आहात. सो 5 MLD प्लांट ते उदीकूय आमच्या गांवच्या लोकांक मेळटले. सो उदकाचो प्रॉब्लम जो आमी 30 MLD प्लांट जो स्टार्ट केला तो एंटायर मतदारसंघात मेळटलो. प्लस थंयच्यान हांगा उदीक येतले ते आमच्या गांवच्या लोकांक मेळटले.